नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांमली पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. उत्तर गोंयचे नायट क्लब, बार, हॉटेल आनी हेर पर्यटन आस्थापनांच्या भितर फोग मारपाक बंदी. उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी अंकीत यादवान काडलो आदेश. कसारवाडो खोल्ले, गटाराचे काम करतना दोग कामगारांचेर घराची कोसळी. राखणे म्हणत एकल्याक मरण जाल्यार दुसरो गंभीर जखमी. जखमीचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू. कवळे गाळशिरे वाड्यार घराक पेटलो उजो. पुराय घर उज्यात लासून जाले गोबोर. आवयक वाचयतना पुतूय जालो जखमी. दोगांचेरय जीएमसीत उपचार सुरू. काँग्रेसीचे नवे दिल्ली जाल्ले पत्रकार परिशदेत काँग्रेसीन साबार विशयावयल्यान भाजपाक काडले उजरावन. सध्याचे गोंय सरकार कळशाचे हब करपाचो करता यत्न. काँग्रेसीच्या अमित पाटकारान केलो सणसणीत आरोप. आसगांव बादे वाठारांतले बार, किकी बाय द सी रेस्टॉरंट, बार्देसच्या मामलेदारान केले सील. गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नेमांचे उल्लंघन केल्ल्या प्रकरणावयल्यान मामलेदारान केली कारवाय. आनी दक्षिणेत शेतकारांचेर कोसळ्ळा संकश्टाचे वीज. ग्रे हेडेड स्वॅम्पन प्रजातीच्या सुकण्यान भाताची केल्या नाशाडी. सरकारान कितेंय तरी काडचो उपाय मागतात शेतकार. आता पळयात खबरो विस्तारान. उत्तर गोंयचे नायट क्लब, बार, हॉटेल आनी हेर पर्यटन आस्थापनांच्या भितर फोग वा उजो निर्माण करपी उपक्रमांचेर बंदी घाल्या. आदेशाची अंमलबजावणी 8 फेब्रुवारीक सावन सुरू जावपाची आशिल्ल्यान फुडल्या 60 दिसां खातीर लागू आसतलो. जिल्ह्यातल्या पर्यटनाच्या संबंधित आस्थापनांच्या भितर फोग वा उजो निर्माण करपी उपकरणां वापरतात. हाका लागून जिवीत तशेंच मालमत्तेचें लुकसाण जावपाची शक्यताय आसा. हो आदेश मोडटल्याचेर खर कारवाय करतले. एफआयआर दाखल करपाचो अधिकार उपजिल्लोधिकाऱ्याक हातान दिला. उत्तर गोंयचे नायट क्लब, बार, हॉटेल आनी हेर पर्यटन आस्थापनाच्या भितर फोग वा उजो निर्माण करपी उपक्रमाचेर बंदी घातल्या. हे विशीं उत्तर गोंय जिल्हाधिकारी अंकीत यादव हाणें हालींच आदेश काडला. आदेशाची अंमलबजावणी 8 फेब्रुवारीक सावन सुरू जावपाची आशिल्ल्यान फुडल्या 60 दिसां खातीर लागू आसतलो. उत्तर गोंय जिल्हाधिकारी अंकीत यादव हांणी हे विशीं आदेश जारी केला. ह्या आदेशांत म्हळां, उत्तर गोंय जिल्हाधिकारी पुलिसांनी दिल्ल्या अहवाला प्रमाण जिल्ह्यातल्या पर्यटनाच्या संबंधित आस्थापनाच्या भितर फोग वा उजो निर्माण करपी उपकरणां वापरतात. हाका लागून जिवीत तशें मालमत्तेचें लुकसाण जावपाची शक्यता आसा. अशे सुवातेर उज्याचे वायट परिणाम, दाट धुंवर साचप हाजीर आशिल्ल्या मदीं भंय, चेंगराचेंगरी सारखी परिस्थिती निर्माण जावपाची शक्यता आसा. जनतेक निर्माण जावपी धोको टाळपाक हो निर्णय घेतला. हे प्रमाण खाजगी कार्यावळ थळां, नायट क्लब, बार, रेस्टॉरंट्स, हॉटेल, गेस्ट हाऊस, रिसॉर्ट, बीच, शेक वा पर्यटनाच्या संबंधित हेर आस्थापनाच्या भितर फोग, स्पार्कलर, आतिशबाजी इफेक्ट, फ्लेम थ्रोअर, स्मोक जनरेटर अशे जायते उजो वा धुंवर निर्माण करपी तत्सम उपकरणाचेर बंदी घातली. हे आदेश मोडटल्याचेर खर कारवाय करतले. एफआयआर दाखल करपाचो अधिकार उपजिल्हाधिकाऱ्याच्या हातात दिला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. म्हापशा वाठारांत एक धक्कोदायक घडणूक घडल्या. कासारवाडो खोर्ले म्हापशा पालिके वतीन गटाराचे काम सुरू असताना दोग कामगारांचेर घराची राखणे वणत कोसळ्ळी. हे घडणुकेत राजू ह्या कामगाराक मरण आयलें जाल्यार विशाल हो कामगार जखमी जालो. देखून ताका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत भरती केला. खणटाले न्हू हांगासर ते खंय आहा ती म्युन्सिपालिटीची तेन्ना ते खणटा ते दुरीक पडले. कितक्याची गजाली? 12 सुमार. कोण इंजर्ड बी जाला? हय, 2 जाण इंजर्ड जाले, तांकां एडमीट केले.
आजुलो नेल्या हां उजोन ओके अर्द्या वरां सुमार येयली एम्बुलन्स. अंदाज कितल्यांक सुमार देडा इन्सिडंट इन्सिडंट 12 सुमार ते म्युन्सिपाल्टीचे वर्कर काय भायले म्युन्सिपाल्टीचे म्हणजे ते कॉन्ट्रॅक्टाचे. कॉन्ट्रॅक्टर हांवें कितें म्हणटा कासारवाडो खोल्ले. हांवें आतांच ते मोबायलाचेर एक न्यूज हे जाल्या त्या अशें कळ्ळें की हांगासर कितें तरी इन्सिडंट जाला म्हणून मुद्दम पळोवपाक गेला जाल्यार हे फूल जे कंपाउंड हे पडलेलें आसा आनी म्हाका दिसता तांकां थोडे इंजर्ड जाल्ले कॉन्ट्रॅक्टराचे. तांकां हॉस्पिटलान नेल्या हय हॉस्पिटलायज केला दिसता. ओके कितें बांदताले गटर म्हाका ते कांयच एक्झॅक्ट खबर ना म्हणजे हांव आतां हेजेर म्हाका दिसता हे गटर परत रिकन्स्ट्रक्शन कितें जाता. नमस्कार येवकार. खोल्ले कासारवाड्या वयल्यान एक दुर्दैवी घडणूक मुखार येता. ती म्हटल्यार एका ड्रेनेजीचे एका गटराचेर काम करीत असलेल्या एका लेबराक मरण येता. पुराय बातमी अशी जावन आसा म्हटल्यार खोल्ले कासारवाड्यार जेन्ना ड्रेनेजीचे गटराचें काम चालू आशिल्ले आनी हांगासर लेबर जेन्ना काम करताले तेन्ना ड्रेनेजीकूच कुशीक जी तेकून कितलेशेच वर्सां आदली भिंत आसा ती तांचेर कोसळटा. ही घडणूक 12 आज शेनवार दिसा 12 घडटा आनी जेन्ना ही भिंत ह्या दोगांचेर कोसळटा तेन्ना हे दोगूय जाण जे लेबर्स आसात ते बऱ्या प्रमाणात जखमी जाता. अँब्युलन्सा पयली वयता आनी अँब्युलन्सीन दोन्ही ह्या लेबरांक म्हापशेच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान शिफ्ट केल्या वता आणि एकटो जो लेबर जो सारकोच सिव्हियरली मेजरली इंजर्ड आशिल्लो ताका बांबोळी शिफ्ट केल्या वता आणि उपचार चालू असताना हो जो मनीस आसा हो मरण पावता. फुडली हाचेर जी कारवाय आसा ती म्हापसा पुलीस करीत आसा आणि फुडली इन्फॉर्मेशन कितें आसा ती आमी तुमकां दित रावतले. कवळे घाळशिरे वाड्यार एक दुखेस्त घडणूक उक्ताडार आयल्या. वाड्यार आशिल्ल्या साजू नायक हाच्या घराक अचकीत उजो पेटिल्ल्यान पुराय घर तशेंच सामानाचो उज्यांत लासून गोबोर जालो. ह्या भिरांकूळ घडणुकेत आवय पूत दोगांय जखमी जाल्यात. दोगांचेरय जीएमसीत उपचार सुरू आसा. कवळे घाळशिरे वाड्यार एक काळजाक पीळ घालपी घडणूक उक्ताडार आयला. घाळशिरे वाड्यार नायक हांचे पुराय घर उज्यांत लासून गोबोर जाले. ह्या घडणुकेत आवय पूत जखमी जाल्ल्यान तांकां उपचारा खातीर जीएमसीत दाखल केला. जाल्यार घरांतलो धाकटो पूत बरो साल्वार जालो. थळाव्यांनी दिले म्हायती प्रमाण शॉर्ट सर्किट जावन उजो लागला असो दुबाव आसा. उजो इतलो नेटान पातळ्ळो की थोड्याच वेळान पुराय घर जळ्ळें. हे घडणुकेची म्हायती मेळे बरोबर घरा भायर आशिल्ल्या गौरेश नायकान आपल्या जिवाची काळजी घेनासतना घरात धांव घेत खाटीर आशिल्ल्या आवयक भायर काडली, जाका लागून ती दोगांय जखमी जाल्यात. ह्या भयानक उज्यांत घरातल्या सामना सयत पुराय घर लासून गोबोर जाले. जाल्यार घरच्या वण्टींक व्हड वेरो गेल्ल्यान ती कोसळपाचे स्थितीत आसा. घरात पारंपारीक चूल वापरताले. घरा लागसार साठोवन दवरिल्ल्या सुक्या लाकडाकूय उजो लागलो म्हूण उज्याक हिंसक वळण आयले असो दुबाव आसा. ती एक आवय आनी 2 भुरगे ती दोगांय रावतात. तेंचे कितें आसता ते सगळे कचरो कितें आसा ते सगळे घरान भरून दवरलेले आसताले. तांकां आनी कोण नातिगां आसा ती तेजे सकाळीचे असो उजो सकाळी 10 साडे 10 सुमार हांगा उजो पेटलो कोणाक कांय खबरूच ना. जेन्ना उजो मोठो जालो तेन्ना तो भुरगो हे धाकटो आसता तो भायर येयलो. ताका खबर उजो पेटलो म्हणून ताका कळ्ळो तो भायर येयलो. तितली बुद्धी ना ताका. आनी मागीर व्हडलो चेडो येवन तेणे ताका आवय उखलून भायर हाडली. मागीर सगळे लोक जमलो पळय जाल्यार तेन्ना बंद करपाची परिस्थिती नाशिल्ली. सगळे भायल्याच्यान पेटोवन सगळे भोवती घराचो उजो जालो. मागीर 2 फायर ब्रिगेड म्हणून आनी एक अर्दवर सुमार गेले. तो म्हणल्यार सगळे पेटोवन गेले. मागीर 2 फायर ब्रिगेड हाडून तेन्ना तो उजो पालयलो तरी तो उजो पालव नाशिल्लो. अजून सुद्दां धुंगत आसा. तेंचे कपडो पयशे कितें आसा ते सगळे तेंचे ते जळोवन गेले भितर. तिका मातशें न्हिदलेले कडेन लागले आनी फाटीक मातशें तिचे लागले कितली जाणां आसली घरान? दोगांच आशिल्ली भितर. व्हडलो आशिल्लो तो चेडो भायर आशिल्लो. तेणे मागीर वचोन ती उखलून आवयक भायर काडली तेका. कोणाक पयलीं कांय खबरूच ना उजो पेटलो तो. म्हणजे भितर कांयच सांगेलें तें सगळें पॅक आनी कांयच कळना. जेन्ना उजो मोठो जालो तेन्ना लोकांक सगळें कळ्ळें. तेन्ना सगळे लोक जमोन पयलीं थोडे उदक मारलें सगळ्यांनी. तरी ते आटोवपाचें न्ही. मागीर फायर ब्रिगेड मागीर तो उजो पालवला. सगळे गेले सगळे गेले कांयच ना. तांकां आतां कितें कोण आतां तांकां कशें कितें हेल्प करून सुद्दां म्हणल्यार तांकां ते रांदून जेवपाची सुद्दां परिस्थिती ना.
दोगूय भुरगे आसा तांकां अशें जेवण भायलें हाडून दिता. आतां तांकां सर आमचो दवडेकार सरा कडल्यान तांकां ते म्हयन्याक कितें कोणा पे करून तांकां जेवण दिता दनपारचे रातचे दिताले. पूण ताका रांदून बी कांय ना. रांदून आवयच्यान कांय जायना. आतां जायनाशिल्ली न्हू, आतां जायनासलें तिचे कडेन नाल्यार ती पयलीं देवळा कडेन अशी वयताली काम. भटांगेर ते मातशें कितें तेंचें काम करून तें जेवण दिता आनी हांव दिता सगळें कितें दिताली. कोणी दिताली हें करताली ताका. ते भुरगीं मागीर मेंटली मातशी आहा विका. हय हाली सराक मातशें खूब बरें व्हडलो मातसो बरो आसा धाकट्याक कांयच कळना. मातशें खूब अशी मस्ती बी हांगा करताले पूण आतां मातशें बरें आसा आशिल्लें. करता मस्ती केन्ना केन्ना करताय ते कोणाक गाळी मारप कितें कांय कळून तेंकां तसलें. मागीर ते चेड्यान तिका अशें भायर काडटा आसतना तेका चेड्याक लागली आसतलें हातीक. आमी अशी फाटल्यान उरली न्हू आमचे फाटल्यान पळोवपा येवपा आमकां फुडल्यान येवपा मेळना जालें. आतां तेका बांबोळी ती आतां तो आयडी ती बांबोळी आसा एकटो आनी एकटो भुरगो आसा दोगांय बांबोळे ना आसा. दोगांय दोगांय बांबोळे बांबोळे आसा. आसा. बांबोळी तेका वेलो दिसता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. नवी दिल्ली जाल्ले पत्रकार परिशदेत खासदार कॅप्टन विर्याटू फर्नांडिसान प्रियांका गांधीची भेट घेवन गोंयच्या पर्यावरणाविशीं आपलो हुस्को उक्तायलो. फाटल्या दशकात सुमार 76 चौखण किलोमीटर रान नश्ट जाल्ल्याचे खासदारान सांगले. जाल्यार सध्याचे गोंय सरकार राज्याचे कळशाचे हब करपाचो यत्न करता असो आरोप अमित पाटकारान केलो. पळयात. दिल्ली काँग्रेस मुख्यालयात आपयले पत्रकार परिशदेत खासदार विर्याटो उलयताले. ह्या वेळार गोंय काँग्रेस प्रभारी माणिकराव ठाकरे, गोंय काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हजर आशिल्ले. केंद्रात 12 वर्सां आनी राज्यात 14 वर्सां भाजपाच्या डबल इंजिन सरकारान व्हडा प्रमाणात गोंयची नाशाडी केला असो आरोप फर्नांडीस हाणें केलो. न्हंयचें राष्ट्रीयकरण करून आमच्यो 6 न्हंयो वेल्यो आनी 2020त लॉकडावनाच्या वेळार आमकां घरा रावात म्हूण सांगून कोळशाची येरादारी करपा खातीर 3 लिनियर प्रकल्प हाडले. फकत कोळसो हाताळपा खातीर मुरगांव बंदर ट्रस्टाचें नांव बदलून मुरगांव बंदर प्राधिकरण केलें असो फारपेट फर्नांडीस हाणें केलो. गोंयच्या जनतेच्यो ज्यो समस्या आसात त्यो सुटाव्यो करपाची जापसालदारकी केंद्र सरकाराक घेवची पडटली. केंद्रात आनी राज्यांत भाजपा सरकार आसा, मात दोनूय सरकारांनी राज्याच्या समस्येचेर आडनदर केल्या. गोंयचे घट्टण तांचे नदरे मुखार दिसता, पूण कसलीच उपाय येवजण सरकार करपाक सोदिना असो आरोप ठाकरे हाणें केलो. और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जब हम देखते हैं कि यहाँ पे बीजेपी का शासन है, गोवा में भी बीजेपी राज कर रही है, लेकिन गोवा के समस्याओं के बारे में उन्होंने कोई नजरअंदाज किया है. पूरी तरह गोवा की बर्बादी वो देख रहे हैं, लेकिन कोई उसके ऊपर उपाय करना नहीं चाहते हैं. That under these 12 years of the BJP rule at the center and 14 saal at the state level, the so-called double engine sarkar, there is a tremendous destruction of Goa by market forces, I will say channeled and navigated by the BJP. They have taken away our 6 rivers in 2016. 2020 में जब लॉकडाउन था, लोगों को बोला आप अंदर रहो, बाहर मत आओ. And they brought the 3 linear projects, the double tracking of railways, the expansion of roadways, and the Tamnar project. All 3 linear projects to facilitate transportation of coal. और किसके फायदे में? Because Adani ने ऑस्ट्रेलिया में coal mine खरीदा था. This transportation of coal was only to benefit Adani. And this led to the massive destruction of Goa. MPT जो मोरमुगांव पोर्ट ट्रस्ट था, वो मेजर पोर्ट अथॉरिटी बनाया, दैट इज मोरमुगांव पोर्ट अथॉरिटी, टू हैंडल द कोल. एंड जो गोवा हम लोग बोलते हैं पैराडाइज ऑन अर्थ, उसको आज कोल हब बनाने की फुल कोशिश चल रही है. सो इन दिस सर्कमस्टेंसेस, जब गोवा का जमीन, आर लैंड, आर हिल्स, आर ऑर्चर्ड, आर रिवर्स, आर खजान लैंड, लैंड बिलोंगिंग टू द ट्राइबल कम्युनिटी, सब कुछ लेके जा रहा है सेंटर, द बीजेपी सरकार. दिस इज वन अटेम्प्ट टू सेव द वेरी आइडेंटिटी ऑफ गोवा, टू सेव आवर लैंड, टू सेव आवर हिल्स, टू गेट बैक आवर रिवर्स. बस अडानी को 100 रुपए पर टन फायदा करने के लिए मोदी सरकार ये डबल ट्रैकिंग का जो प्रोजेक्ट है वो गोवा में जानबूझ के जबरदस्ती डालने की कोशिश कर रही है. एनजीटी एंड सुप्रीम कोर्ट हैज ऑलरेडी स्टेड, जो आपने 26 किलोमीटर का जो कॉरिडोर बोला है
वो सुप्रीम कोर्ट हैज ऑलरेडी स्टेड, वी आर क्लोजली मॉनिटरिंग इट, आवर पीपल आर फाइटिंग इट इन द कोर्ट एंड वी आर फाइटिंग इट ऑन द ग्राउंड ऑल्सो. करीबन 400 साल पुराने घर आर गेटिंग डिस्ट्रॉयड इन दिस डबल ट्रैकिंग. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. आसगांव बादेवाड्यावयली एक व्हडली घडणूक मुखार आयल्या. आसगांवच्या टोमॅटोज बीच सायड किचन आनी बार किकी बाय द सी ह्या आस्थापनाक बार्देसच्या मामलेदारान सील केली. गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या निर्देशा प्रमाण कारवाय केल्या. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नेमांचे उल्लंघन केल्ल्यान कारवाय केली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्यान आदी लेगीत प्रदूषण नियंत्रण मंडळान संबंदीत रेस्टॉरंटाक शिटकावणी आनी नोटीस काडिल्ल्यो, पूण तरी आसतना नेमांचे उल्लंघन जाल्ल्यान कारवाय जाली. एज पर द ऑर्डर दिल्या ते तेजे वरसून सील केले. खंयच्या डिपार्टमेंट ऑर्डर कितें ऑर्डर कितें रिजन कितें सील करपाक एक्झॅक्टली कंट्रोल पोल्युशन बोर्डाचे कितें पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे कितें सावणाक लागून ते मात म्हाका ऑर्डर येयली आनी सील केला. हांव तलाटी. ओके ही एकूच आहा की आनी आहा? ना हे एकूच आहा. आतां खंयचे डिपार्टमेंट आसले ते सील करपाक? सील करपाक पुलीस आनी आमी तलाटी आनी पुलीस. आसगाव बादे वाठारांतल्यान एक मेजर घडणूक मुखार येता. ती म्हटल्यार आसगावचो जो फेमस सनडाउनर रेस्टॉरंट किकी बाय द सी हाका गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाच्या आदेशानुसार आयज सील करपाक आयला. खंय तरी पोल्युशनाचे जे नॉर्म्स आसात, पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड्साचे जे नॉर्म्स आसात त्याचे उल्लंघन केलेल्या लागून आयज हो जो सनडाउनर रेस्टॉरंट आसा हाका सील मारपाक आयला. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण पयलीं सुद्दां स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे हांकां नोटिसीस तश्योच वॉर्निंग्स ज्यो आसात त्यो दिवपाक आयिल्ल्यो, आनी तरी आसतना जे नॉर्म्स आसात, जे रुल्स आसात हांचे उल्लंघन ह्या रेस्टॉरंटाद्वारे जाले. आणि म्हणूनच आयज शेनवार दिसा बार्देसचे जे मामलेदार तशेंच बाकीचे ऑथॉरिटीज आणि पुलीस स्टाफ हांच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान जो आसा तो आयज किकी बाय द सी जो आसगावचो एक फेमस सनडाउनर रेस्टॉरंट जावन आसा हो सील करपाक आयला. तशेंच हाचे जे लायटीचे कनेक्शन आसा ते सुद्दां आयज खंय तरी डिस्कनेक्ट करपाक आयला. मायणा, कुट्टरी, माकाजान आनी दक्षिणेतल्या हेर वाठारांनी ग्रे हेडेड स्वॅम्पन प्रजातीच्या सुकण्याची सध्या धुमाकूळ चल्ल्या. रोयिल्ली पिकावळ ही सुकण्यांची भिरी येवन पुराय काबार करून गेल्ल्यान शेतकारांनी खंत उक्तायल्या. आमकां ह्या त्रासांतल्यान सरकारान भायर काडचें अशें शेतकारांचें गाराणें आसा. पगडी येताय ते रातचे येताय म्हणजे खंयचे टायमार येताय ते खबर ना, म्हणजे लेट येताय ते. सार गेले रोंपलो गेली शेतां फायद कित्याक बर्नाल लायले, उजो गायलो, उज्या हे पेटोवन दवरल्यो, पूण ते ताका भिना. थोडे काटाय देखून गायल्यो, काटाय देखून बी नाही ते. सोन्या मान नाही, सोन्या मान फार मारल्या पूण ती धांवताली. ती पाड गायले सगळे शेत. एक तण जावं शेताक जो भितरलो कोंब येता तो कोंब तेजो खावपाचो. कॉम्पेन्सेशन इज नॉट अ सोल्युशन. शेतकार हो कष्टकरी, बळीराजा. तो आपले तशेंच सगळ्यांचीच पोटां भरता. मात आयज दक्षिणेतल्या ह्याच शेतकारांच्या पोटार हावळ आयला. ग्रे हेडेड स्वॅम्पन प्रजातीची सुकणी फाटल्या वर्सासावन वांयगणा वेळारच पुराय नाशाडी करतात. ही सुकणी भाताचे कोमच खाल्ल्यान परत आनी ते भात उबे जावपाक कुस्तार जाला. शेतकारांनी ह्या सुकण्यांक धांवडावपाक सगळ्यो येवजण्यो चालीक लायल्यो, मात अजून मेरेन हो प्रस्न तडीक लागनाशिल्ल्यान शेतकारांनी खंत उक्तायला. अंदू लेगीत शेतकारांच्या तोंडात पडपी घास ही सुकणी ओडून घेवपाच्या वाटेर आसा. सरकारान फकत लुकसाण भरपाय दिवन तोडगो काडचो न्हय, पूण कितें तरी मुळांतल्यान उपाय काडचो. शेतकारांचे सरकाराक गाराणे. लास्ट इयर पगड्यांनी आमगे शेत हायलोले म्हणजे तोडे हायलोले आनी हे पाटी सारखे चड जाणांगे शेत आयले. एक 7, 8, 10 जाणांगे समोर आयले. पयलीं इल्लोसो कुडको हायलोलो, आज सारखे थिंग मुखार पावले. आतां थोडे आतां आनी पाड्यान शेतान भात जावपा आनी कांय ना थिंगा. आतां थोडेशे मेळटले आनी बाकी उरलो आहा थोड्यांगे ते सायडी व्हड जालो आहाय ती शेतां ती मातशी बरी आहाय आनी कोणे रोंपे आहाय ती सुमराची आहाय. बारीक फादरागे शेतान रोंप मारलेलो तर पगड्यांनी सगळे काबार करून सोडले. कोण शेवणे खाते शेवणे खाताय व्हडले पगडी येताय ते रातचे येताय म्हणजे खंयचे टायमार येताय ते खबर ना, म्हणजे लेट येताय ते. हे थोडे आमगे आहाय ते येता अशी चोयताय वयताय. ते राती कोण थोड्यान उजबूज गायलो हे केले तर उज तेंगेलो रस्त्याच्या सायडी पडटा तो मोद पडपा जावो. थोडे काटाय देखून गायल्यो, काटाय देखून बी नाही ते. ही सोवणी कोत्ताय न्ही त्रासू हे आमगेले आहाय ते आनी सोवणी ही सामान दवरले. आम पयलीं कोण हार मारतालो तेदोन ही सोवणी पडून नासली, हितू आम त्रास कोण नासले. आतां ही सोवणेन सारखे त्रास केले. आमगे थोडे शेतकार पासून तेंगे बेदी हें करपा सोवण्या मान जाच्या. सोवण्या मान नाही, सोन्या मान फार मारल्या पूण ती धांवताली. आतां ती पाड गायले सगळे शेत. सार गेले रोंपलो गेली शेतां फायद कित्याक.
सो उपाय आतां हेजेर आमी बेश्टे सांचे गोरनाल लाई पूण ते कितें जाता एक 15 मिनट्सान परत येता. तो कोण समज थंय मुवमेंट दिसती पडना ते परत येता. आमी आतां ऑलरेडी एक झेडीओकूय आमी इंटिमेट केला हेजेर, पूण एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान तें कम्पेन्सेशन दिवपाक शकता जी डॅमेज जाता तेजेर. सिन्स इट इज अ फॉरेस्ट स्पिशीज आमच्यान तेका डायरेक्ट मारपाकूय जायना, कित्याक फॉरेस्ट जावं तुगेले डिफरंट एनिमल लवर, बर्ड लवर ते ऑब्जेक्शन हाडपाक शकता. सो आमकां आतां आयदर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान जावं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान हेजेर कितें तरी आमकां गायडन्स दिवचें. लास्ट टायम आमी ती सिल्वर कलरची एक जे आवाज जावपाची टेप येता ती टेप लायल्ली, पूण त्या टेपीकूय ती भिना. ती टेप लायल्यार वारो जाय, वारो मारल्यारूच ती टेप फ्लटर जाता आनी ती फ्लटर जाता तेन्ना तेकाय ती तितली भिना. आतां आमच्या दुसऱ्या फार्मरान सांगले ते भशेन काटाळी लायल्यो, मागीर गोरनाल लायले, उजो घायलो, उज्या हे पेटोवन दवरल्यो, पूण ते तेका भिना. आनी हें अशें जायत रावलें जाल्यार तेंचें पॉप्युलेशन वाडत रावलें जाल्यार हेजे मुखार हें पळय ह्या वर्सा केलां तेज्या डबलान आनी टिबलान हें डिस्ट्रक्शन जातलें आनी शेतकाराक तें शेत रोवन कांयच फायदो ना जातलो. आनी चडशें हें डिस्ट्रक्शन पळय जाता तें ड्युरींग रबी सिजन म्हणजे हे वांयगणा टायमार. पावसान इतलें हें जावपाक वचना. फूड आहा पळय तो टेंडर जो भितरलो कोंब येता, एक तण जावं शेताक जो भितरलो कोंब येता तो कोंब तेजो खावपाचो आनी त्या कोमा खातीर तें शेत कट करता. आतां एक समज शेतान 50 समज हें येयलीं जाल्यार 50 प्लांट्स एक फावटी डिस्ट्रॉय जालीं. आमकां तें मारपा नाका, पूण आमकां फक्त हेजेर आमचें शेत रोयिल्लें आसता तेन्ना आमकां कितें तरी हेजेर उपाय जायो. कम्पेन्सेशन इज नॉट अ सोल्युशन, कित्याक कम्पेन्सेशन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट दितलोच कितें डिस्ट्रॉय जालें म्हणून खंयचे तरी हेजेर आमकां तें मेळटलें, बट दॅट इज व्हेरी मिनिमल. आतां एक शेत समज रोयलें 1000 स्क्वेअर मिटर, तेका एक 500 किलो समज भात जालें, 26 रुपया नायज रेट आहा भाताचो. सो ही इज मेकिंग ऑलमोस्ट 14,000. शेत समज फूल हायलें 1000, तेजेर समज एक 4 रुपये पसून कम्पेन्सेशन दिलें, ही इज गेटिंग ओन्ली 4,000. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरांग प्रभू मळकर्णेकार. कर राज्यातल्या मिठागरांची जतनाय करपा सयत बंद आशिल्ली मिठागरां सुरू जावची ह्या हेतान अर्थीक मजत दिवपी येवजण सरकारान जाहीर केल्या. हे येवजणे खाला मिठागरां खातीर खासा केंद्र सुरू जातले. हे भायर शेतकारांक 1 लाखाची अर्थीक मजत मेळटली. पळयात पुराय बातमी. राज्यातली बरीच मिठागरां बंद पडल्या. कांय मिठागरां बंद पडपाच्या वाटेर आसा. तिसवाडी आणि पेडण्या म्हालातूच मिठागरांचो वेवसाय सुरू आसा. सध्या आसा ती मिठागरां चलची आनी बंद पडिल्ली मिठागरां सुरू जावची म्हूण सरकारान येवजण सुरू केल्या. हे येवजणे खाला मिठागरांच्या वेवस्थापना खातीर खासा केंद्र सुरू जातले. केंद्राचे कार्यालय आणि प्रशासकी खर्चा खातीर 10 लाखांची तजवीज केल्या. तशेंच केंद्रातल्या वैज्ञानिक अधिकारी आणि हेर कर्मचाऱ्यांच्या पगारा खातीर 10 लाखांची तरतूद केल्या. ते भायर मिठागरांचो वेवसाय करपी 75 शेतकारांक दरेकी 1 लाखाची आर्थिक मजत मेळटली. पुराय येवजणे खातीर सरकारान 95 लाखांची तरतूद केल्या. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. हडफडे उजो लागपाच्या प्रकरणातलो मुखेल दुबावीत सौरभ लुथराक कोलवाळ बंदखणीत कैद्यांनी मारूंक ना असो दावो कोलवाळ बंदखणीतल्या अधिकाऱ्यांनी केला. फोटीचो कणो दुखता म्हणून लुथरान कागाळ केल्ले उपरांत ताका तपासणे खातीर हॉस्पिटलांत धाडिल्लो अशें अधिकाऱ्यांनी स्पश्ट केलें. हडफडे उजो लागपाच्या घडणुकेतलो मुखेल दुबावीत सौरभ लुथराक कैद्यांनी मारपेट केल्ल्याचे कांय वेळा पयलीं उक्ताडार आयिल्ले, मात ताका खंयच्याच कैद्यांनी मारूंक ना अशें कोलवाळ बंदखणीतल्या अधिकाऱ्यांनी स्पश्ट केलें. अटक जाल्ली तेन्ना फाटीच्या कण्याक प्रॉब्लेम आसा म्हूण सौरभ लुथरान न्हिदपा खातीर गादयेची मागणी केल्ली, मात ताची मागणी कोर्टान न्हयकारिल्ली. आतां परतून फाटीचो कणो दुखता म्हूण लुथरान कागाळ केले उपरांत ताका तपासणे खातीर हॉस्पिटलांत धाडिल्लो अशें अधिकाऱ्यांनी स्पश्ट केलें. नमस्कार येवकार. फाटल्याच दिसांनी जी आरपुरा गांवांत बोज फायर ट्रेजडी घडली आनी हाची जी मेन एक्यूज जे लुथरा ब्रदर्स जावन आसा हांकां कोर्टान जी आसा ती ज्युडिशियल कस्टडी दिल्ली आनी हांकां तेन्नाच कोलवाळच्या जेलीन शिफ्ट करपाक आयिल्ले. आनी हातूंतलो जो सौरव लुथरा आसा हाका आयज म्हापशेच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत मेडिकल चॅकअपा खातीर घेवन आयिल्ले. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण खंय तरी ताका बॅक पेन तसोच नी पेन जालेल्या कारणान ताका जो आसा तो रुटीन चॅकअप जो मेडिकल चॅकअप आसा त्या खातीर म्हापशेच्या आजिलो हॉस्पिटलांत हाडपाक आयले. आतां सकाळच्यान खंय तरी एक बातमी अशी पसरता ती म्हटल्यार हो जो सौरव लुथरा आसा हाका जी हाचे कोलवाळ जेलींतले जे इनमेट्स आसा हांच्या कडल्यान मारहाण जाला आनी त्या लागून हाका खंय तरी मेडिकलाक आजिलो हॉस्पिटलांत हाडला.
अशी इन्फॉर्मेशन, अशी बातमी सकाळच्यान पसरता. सो जेन्ना आमी जेलींतले जे ऑथॉरिटीज आसा त्यांच्या कडल्यान कन्फर्म केले, त्यांच्या कडल्यान म्हायती अशी मेळटा ती म्हटल्यार असो इन्सिडंट खंयच न जाता. फक्त तेची जी म्हटल्यार तेचो नी दुखताली आनी तेचो जो बॅक पेन आनी नी पेन ताका जालेल्या कारणान ताका जो आसा तो मेडिकल चॅकअपा खातीर हाडलेलो आनी मेडिकल एक्झामिनेशन तेचे जाल्या उपरांत ताका सोमतोच पुलिसांच्याच बंदोबस्तान ताका कोलवाळ जेलीन परतो शिफ्ट करपाक आयलो. तशेंच ह्याच केसी रिलेटेड दुसरी एक बातमी आयच्याच दिसा येता ती म्हटल्यार बर्च ग्रुपाचो जो को पार्टनर अजय गुप्ता आशिल्लो हाका फाटींच फायर इन्सिडंटा खातीर अरेस्ट करपाक आयिल्ले आनी आफ्टर दॅट ताका फॉर्जरीच्या प्रकरणात परत अरेस्ट करपाक आयली. जे एक्सायज लायसन मेळपा खातीर तेणेन जे डॉक्युमेंट्स फॉर्ज केल्ले ह्या कारणां लागून ताका परत एकदा अरेस्ट करपाक आयली आनी ताका सुद्धा ज्युडिशियल कस्टडी आसा ती फाटीं दिल्ली. आनी आयज शेनवार दिसा GMFC कोर्ट म्हापसा द्वारे तिची जी बेल आसा ती ग्रांट जालेली आसा. मजगती कांदोळी भलायकी केंद्राचो बनावट भलायकी दाखलो तयार केल्ल्या प्रकरणांतलो दुबावीत तशेंच रोमियो लेन सहधनी अजय गुप्ताचो जामीन मंजूर जालो. मात बर्ज क्लबाक उजो लागपाच्या प्रकरणा वयल्यान अजय गुप्ता अजूनय बंदखणीत आसा. आज म्हापसा कोर्टान अजय गुप्ताची फॉर्जरी केस जी आशिल्ली, जी म्हापसा पुलिसान रजिस्टर केल्ली, ताजी बेल ऑर्डरीक आशिल्ली आनी तातूंत अजय गुप्ताक म्हापसा GMFCन बेल ग्रांट केल्या. काही कंडिशन्स इम्पोज केल्या, जशें की 1 लाखाची शुअर्टी आनी एविडन्स टेम्पर करचो न्ही आनी कोर्टान किंवा आयोन केन्ना आपयले जाल्यार ही शूड बी प्रेजेंट बिफोर द कोर्ट एंड ही शूड कॉपरेट विथ द इन्व्हेस्टिगेशन. तर कोर्टान असो एक व्ह्यू घेतला की प्रोसिक्युशनाची केस आसा थंय खंयच अशें दिसूना की अजय गुप्तान ते फॉर्ज डॉक्युमेंट स्वता तयार केल्ले किंवा ताणें ते स्वता अपलोड केल्ले. हो एक ग्रावंड आशिल्लो जाचेर कोर्टान ही बेल ग्रांट केल्या. ताच्या व्यतिरिक्त भरपूर ग्रावंड्स आशिल्ले आनी एक डिटेल्ड कोर्टान ऑर्डर पास केल्या. गोमंतक टीव्ही खातीर म्हापशेच्यान विणा मांद्रेकार. जानेवारीत कुंकळ्ळी NITत चोरी जाल्ली. या घडणुके संदर्भात आंतरराज्य गटाच्या 29 वर्साच्या दुबावित चोराक आंध्र प्रदेशांतल्यान गोंय पुलिसांनी अटक केल्या आणि लाखांनी रुपयांची चोरून व्हेल्ल्या मालमत्तेच्या प्रकरणात नवी माहिती मुखार आयल्या. पुलिसांचो फुडलो तपास चालू आसा. पळयात. 12 जानेवारी कुंकळ्ळे NIT कॅम्पसाक एक चोरी जाल्ली. ताजे नंतर तुमच्या वार्डनान ही कंप्लेन रजिस्टर केल्ली कुंकळ्ळे पुलीस स्टेशनाक आनी ताजे मागीर तपासाची चक्रां सुरू जाली. जाल्लें अशें की 12 जानेवारीक एक मनीस कार घेवन भितर सरलो. ताणें आपूण प्रोफेसर आशिल्ल्याचें ID कार्ड थंयच्या सेक्युरिटीक दाखयलें आनी ह्या टायमार सगळे स्टुडंट जे क्लासाक आशिल्ले तो स्टुडंटाच्या हॉस्टेलांत गेलो आनी ताणें थंयचे लॅपटॉप, बॅग, जवळ जवळ 8 लॅपटॉप, एक इयरफोन, एक ट्रॉली बॅग अशें मेळून 6,53,000 माल जो आसा तो चोरून गेलो. हो भुरगो आसा तो ताचें नांव आसा प्रथमीर सिल्वन, 29 इयर्स आनी हो मूळ आसा तामिळनाडूचो. हाका आज कुंकळ्ळी पुलिसांनी आंध्र प्रदेशाक अटक केल्ली आसा. हाजे जर हिस्ट्री पयली जाल्यार हो एक अट्टल गुन्हेगार, हो एक अट्टल चोर आनी हाजे चडशे चोरयो आसात त्यो मोडस ऑपरेंडी आसात. त्यो म्हणटा त्यो हॉस्टेलांत घुसप, NIT, IIT अशा हॉस्टेलांत घुसप आनी थंय चोरी करप. ताका सद्याक आंध्र प्रदेशा पुलिसाच्या मदतीन कुंकळ्ळी पुलिसांनी अटक केल्लो आसा आनी ताका आतां गोंयांत घेवन येतले आनी हाचो फुडलो तपास करतले. कुंकळ्ळी पुलिसांक जेन्ना ताच्या बद्दलची कंप्लेन आयली तांणी तपास सुरू केलो. ताची जी कार आशिल्ली ती तांकां फोंडा हांगा सांपडली. ताजे नंतर तांणी टॅक्निकल सर्वेलन्स आनी बाकीचे सगळे टॅक्निकल हेल्प घेवन ताका आंध्र प्रदेश हांगा ट्रेस केलो. रोखडेच तांणी आंध्र प्रदेश पुलिसाक कळयले आनी ताजे नंतर तांणी आंध्र प्रदेश पुलिसाच्या मदतीन धरलो. सद्या कुंकळ्ळे पुलिसाचें पथक जें आसा तें आंध्र प्रदेशाक ऑलरेडी पाविल्लें आसा. तांणी ताका ताजो ताबो घेतला, ट्रान्झीट रिमांड घेतले आनी ताका गोंयांत हाडटले आनी फुडलो तपास करतले. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.